फाटल्या 3 वर्सांनी देशात जी उदरगत जाल्या ती लोकांमेरेन पावोवपाच्या हेतून भाजपा सरकारान मोदी फेस्ताचें आयोजन केलां। जनतेन सरकारी येवजण्यां बाबतीत जागृत जावन चडांत चड येवजण्यांचो लाभ घेवचो हो ह्या फेस्ताचो मुखेल हेतू आसा। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बेसिकली लास्ट 3 years जे कितें सरकारान 3 वर्सां ही एकदम कमी दिल्या तरी सुद्दां प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वाखातीर सरकारान जो एक पुश दिला ताका पार्टी सगळ्या लोकां पर्यंत वचपाचो कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ टेकिंग द वेरियस गव्हर्मेंट अचिवमेंट्स टू द कॉमन पीपल, इन्फॉर्मिंग देम what has been done. Sometimes information is lagging. To my surprise, for example, I found that in education sector, when Goa government themselves have given so many facilities like interest-free loan, like that other schemes, scholarships, and Nadari, there is bursary scheme. Most of the students who pass out don't know anything about the scheme. They are available on the website. So a lot of time it's not only doing but it's also informing people so that people may benefit also. So मोदी फेस्ट म्हणटा पळय ते गेले 3 वर्सांत जो देशा भितर डेव्हलप जालो, विविध स्किम्स आयले लोकां खातीर, तो लोकां पर्यंत पावपा खातीर हें एक्झिबिशन आसा हे 3 दीस हांगसर उरतलें आनी केंद्र सरकाराच्यो गोश्टी ज्यो ज्यो लोकां खातीर बऱ्यो गोश्टी आहा त्यो लोकां पर्यंत पावपाचो इतल्यान प्रयत्न आसा। आनी जर लोक विजीट करता तांकां बँकेचो कावंटर आहा थंय काही म्हायती मेळटली, LED बल्ब हांगा विक्रीक आसा सबसिडायज रेटीन आनी विविध स्किमी आहा त्यो लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न जातलो, कारण लोक आतां तितले जागृत जावना आमचे स्किमी घेवपाक। गोंयांत तशें खूब पळोवपाक मेळटा, त्या हितूंतल्यान स्टार्टअप इंडिया आसूं, डिजिटल इंडिया आसूं, विविध स्कीम त्यो लोकां पर्यंत पावता।